नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोयच्या टाउन्सांक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात बागाचे डावन टाउन क्लब सील. पर्यटक आनी बाउन्सरां मदीं जाल्ल्या झगड्यात गोयच्या टाउन्सांक लागिल्लो बरोच मार. 8 आमदारां आड डॉमनीक नोरोनान घातिल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन भायर आयली. 2 वर्सां उपरांत काँग्रेस फुडारी चोडणकराची याचिका घेतली सुनावणेक. वीज मंत्र्यान भायर आयले तमनार आनी सेज मदले आरोप. फुडल्या 2 म्हयन्यांत तमनार प्रकल्पा वयल्यान जातलो वीज पुरवठो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची म्हायती. आगारवाडा पेडण्या दुचाकी आनी चारचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जाग्यारूच आयलें मरण. जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी. फुडलो तपास चालू. गोंयांतले अपघात आनी रफ ड्रायव्हिंग पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. सोरो पिवन चलोव नाकात गाडी, केलें आवाहन. गोयच्या कदंबा बशींच्या ड्रायव्हरां खातीर कर्नाटकात प्रसिद्ध केल्या जायरात. उल्हास तुयेकार सांगता ही जायरात आमची न्हय तर SV ट्रान्स कंपनीची. आनी आतां खबरो विस्तारांत. सभापती रमेश तवडकरान 8 आमदारां आड डॉमनीक नोरोनान घातिल्ली अपात्रता याचिका भायर आयली. ही याचिका भायर येतना सभापतीन 2 वर्सां पयलीं घातिल्ली काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराची याचिका सुनावणेक घेतली. नोरोनाची याचिका भायर मारल्या उपरांत वादी प्रतिवादी आनी सभापती कितें उलयलो तें पळयात. आज पयलीं आमी 4:30 वरांचेर डॉमनीक नोरोनाचे जे पिटिशन चालू आशिल्लें डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन ते डिसमीस केल्लें आसा. आनी आयज साकून आमी जे दुसरें पिटिशन आशिल्लें पळय गिरीश चोडणकराचें तें घेतलेलें आसा. डिसमीस ग्रावंड केला सुद्दां ऑर्डर मेळटली तुमकां. जाल्यार तुमी ऑर्डर वाचा आनी त्या ऑर्डर प्रमाणे 3 पिटिशनां न्ही ती तीन पिटिशन जर असली वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळ्या पिटिशन. त्याच प्रमाणे पहिली पिटिशन जे आसा डॉमनीक नोरोनाचे जे डिस्कॉल पिटिशन आशिल्लें तें आज डिसमीस केलें. दुसरें डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन जे सभापती मुखार सादर केल्लें तें म्हणजे गिरीश चोडणकर आनी काँग्रेसचो फुडारी. सो आतां 2 वर्सां पयलीं हें जें आसा तें फायल केल्लें ताणें, बट आतां तें स्पिकरान हियरींग तेचेर घेवपाक सुरवात केल्या. आनी आयज पयलें हियरींग जें आहा तें जालें. काँग्रेसी वतीन एडवोकेट अभिजीत गोसावी हो अपियर जाल्लो स्पिकरा मुखार आनी आयज स्पिकरान तांची बाजू जी आहा ती आयकून घेतलेली आसा. आतां जे रिस्पोंडंट आहा म्हणजे 8 आमदार तांकां तेंची बाजू मांडपा खातीर स्पिकरान जी तारीख दिल्या ती 18 ऑक्टोबर आसा. सो 18 ऑक्टोबराक हे 8 जाण जे आसात ते आपली बाजू मांडटले. ताजे उपरांत परत जर कितें काँग्रेसीक रिजॉयंडर फायल करपाचो आसा ताचेर जाल्यार ते 21 ऑक्टोबराक फायल करपाक शकतात आनी तशी सभापतीन तांकां तारीख दिल्ली आसा. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत 24 आनी 25 हे 2 दीस ह्या हियरींग म्हणजे ह्या एप्लिकेशनाचेर डिस्कॉलिफिकेशन एप्लिकेशन जे गिरीश चोडणकरान फायल केला ताचेर हियरींग जातली. सो हो सगळो आयचो एकंदर आयच्या सभापतीन जो निकाल दिला ताची जिश्ट जावन आसा. सो आमी म्हणपाक शकता की डॉमनीक नोरोनान एज अ वोटर म्हणून ह्या 8 जाणां आड जे डिस्कॉलिफिकेशन एप्लिकेशन फायल केल्लें तें स्पिकरान डिसमीस केल्लें आसा. तेची ऑर्डर सुद्दां सकूल दिल्ली आसा. ती ऑर्डरीन त्या कितें कितें म्हटलां ते ऑर्डरान खंयचे मुद्दे स्पिकरान मांडलेले एप्लिकंटान मांडलेले ते आमी फुडें तुमकां त्या बद्दलची सखोल म्हायती दितलेच. पूण सद्याच्या घडीची ही म्हत्वाची बातमी आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे गिरीश चोडणकरांचें डिस्कॉलिफिकेशन पेटिशन ह्या 8 जाणां आड घाल्लें तेची खंय तरी आयच्यान सुरवात जाल्या हियरिंगा खातीर आनी कश्यो कश्यो डेट्स दिल्या हें हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. सो ह्या आयचे एकंदर सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान किंवा जो आउटकम येयला तेजे उपरांत आमी म्हणपाक शकता की तारीख पे तारीख हो जो सिलसिलो आसा हो म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या वर्सांनी चालू उरतलो. आणि जशे फाटले फावट जेन्ना आमदार
हे जाल्ले मर्ज जाल्ले ते तेन्ना जे पेटिशनां फायल जाल्ली तेजे निमणे मेरेन काय ताका अर्थ उरूं ना, कारण तेंचो टर्मूय सोंपिल्लो. सो म्हाका दिसता की हें सगळें प्रकरण हें लॉजिकल कन्क्लुजना मेरेन येत अशें म्हाका दिसना. आनी होच खेळ तारकांचो खेळ हो चालू उरतलो तो पर्यंत इलेक्शनां येतलीं फुडल्या म्हणजे ही टर्म जी आसा एसेंब्लीची ती सोंपतली आनी फुडें मागीर परतें इलेक्शनां येतलीं आनी हें सगळें प्रकरण परत थंड जातलें अशी चर्चा आतां परत लोकां मदीं सुरू जाल्ली आसा. सो ह्या घडीची ही म्हत्वाची जी आसा ती अपडेट आमी तुमचे पर्यंत घेवन आयिल्ले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विश्वनाथ, म्हाज्या वांगडा विनायक आनी गौरेश परवरी. तमनार आणि सेज म्हळ्यार विशेष आर्थीक क्षेत्राचो कांय संबंद ना असो खुलासो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केलो. राज्यांतल्या 5 विशेष आर्थीक क्षेत्रांक परवानगी दिवपाक राज्य सरकारान तमनार वीज प्रकल्प हाडला असो आरोप पर्यावरणवादी क्लाउड आल्वारिसान केल्लो. हाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्पश्टीकरण दिलें जाल्यार तमनार वीज प्रकल्प फुडल्या 2 वर्सांत 2 म्हयन्यांत सुरू जातले अशें मंत्र्यान सांगलें. फाटले सगळे जे कितें प्रोजेक्ट रिपोर्टां आशिल्ले किंवा कितें आशिल्लें ते सगळे कुशीन दवरून ताणें स्वता बरोवन दिलां की प्रशांत भूषण लर्न कावन्सील एपीलिंग फॉर गोवा फाउंडेशन ऑल्सो सबमिटेड that there can be no objection for the implementation of the recommendation made by CEC in the respect of realignment of the transmission line. आणि जेन्ना हे सुप्रीम कोर्ट खुद्द एक्सेप्ट करता आणि आमकां सांगता की गो एज पर CEC गायडलायन्स आणि एज पर द ऑर्डर ऑफ द CEC, then where is the question of SEZ and other things comes here? 1200 मेगावॅट वीज निर्मिती गोंया इमिजिएट जायना आणि आमची विजेची भूक जी आसा ती वाडत आसा आणि काही न्यूजपेपर त्या दिसा ते दितात आणि दिवपाचे त्या बद्दल म्हणना, पूण असल्यो खोट्यो बातम्यो पसरोवन अननेसरी लोकां मध्ये म्हणजे कित्याक कितें जावपा खातीर एक पिशवी बंद करप आपूण जावन हें बरोबर न्हय. सध्या गोंयांत रस्तो सुरक्षा सप्तक चालू आसा, मात तरी आसतना अपघाताचें सत्र चालूच आसा. आगरवाडा पेडण्या दुचाकी आनी चारचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार आनीक एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. गोंयांतले अपघात आणि रफ ड्रायव्हिंग जर पळयली जाल्यार भिवपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. अपघात आटोपात हाडप ही फक्त सरकाराची जबाबदारी न्हय तर लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. गोंयांतले वाडटे रस्ते अपघात पळयले जाल्यार भिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सोरो पिवन गाडी चलोवप, रफ ड्रायव्हिंग करप आनी फोनार उलयत गाडी चलोवप ही सद्याच्या अपघातां फाटली मुख्य कारणां आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, पिवपाचें आसा जाल्यार घरा बसून पियात वा बारात वचून पिवपाचेंच आसत जाल्यार ड्रायव्हर घेवन वचात अशें आवाहनूय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयकारांक केलें. रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. बट आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. ही खरी गजाल आसा. आनी माविनान जशें सांगलें, इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट. फक्त म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट आणि PWD डिपार्टमेंट फक्त हांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जाण जो रस्त्यार गाडी चलयता, 2 व्हिलर, 4 व्हिलर, ओके, 6 व्हिलर, ह्या सगळ्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. एक्सिडेंटाची जर मेजर कारणां पळयत जाल्यार ड्रंकन ड्रायव्ह, सोरो पिवन आपुणूय मरता आणि दुसऱ्याकूय मारता. मोबायलाचेर उलोवन आपुणूय मरतात आणि दुसऱ्याकूय मारतात. ओके. तिसरी गजाल म्हणजे ताका आमी म्हणटात स्वता स्टायली मारून वचप. जे आजकाल 2 व्हिलर्स आयला पळय न्ही, त्यो 2 व्हिलर्स विथ द स्पीड
जे 120 150 स्पिडीन चलोवन रस्त्यार आसा ताकाय मारून उडयतात आनी आपुणूय मरतात. सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेच आसा आपल्या घरा कडेन पियात, किंवा जर सोरो बार्रान पिवपाचो आसा दुसरो पियन असलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच ॲक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, म्हणजे एवरेज जर काडून पळयत 80% ॲक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा. म्हणजे हांव पियोनाका म्हणना, जेका पियोवपाचो आसा एक तर तरी आपल्या घरात कडेन बसून पियोचो, बट पियोन गाडी घेवन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही. प्रवाशी बशींच्या चालकांची आरटीओन अल्कोहोल तपासणी करची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बशींच्या ड्रायव्हरांची चेक नाक्यांचेर तपासणी करची अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. म्हाका दिसता आरटीओ डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी हांकां कंटिन्युअसली अल्कोमीटर घालून तांकां चॅक करचें, ही सिस्टम म्हाका दिसता आरटीओ डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची. स्टार्ट फ्रॉम द म्हणजे बॉर्डरीच्या भायर वतनाय बी आनी येतनाय बी, आनी जर तो पिला आसत जाल्यार ताका थंयच देंवोवचो आनी दुसरो ड्रायव्हर धाडचो, जेणे करून एटलिस्ट पब्लीक बसीक ट्रान्सपोर्ट करता तांची सामी कॅर घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी रस्त्यार पडपी फोंडकुलां पुरोवपाची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडप ही फकत सरकाराचीच जबाबदारी ना, जाल्यार लोकांनी लेगीत जबाबदारीन ड्रायव्हिंग करची अशें माविनाचें म्हणणें. तशेंच गोंयभर वाडिल्ले रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर राज्यांत जायते कडेन नायट व्हिजन कॅमेरे बसोवपाचो येरादारी खात्याचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री माविनाचें म्हणणें. Even in spite of the new Motor Vehicle Act, where fines are very high, you have the other big reason, drunken driving. People getting drunk, it's like a bomb on the road. We come with this bomb right in the middle of the road, hurting others. Just because you are rich, you have no right to get drunk and kill others and then try to manipulate the system. Because in India, our system is sometimes manipulated and then come out of it or show some other person as the driver. It's high time we think of our fellow brethren. It's high time we think of the other citizen. It's only then Goa can be safe. I know some of you would say that Goa roads are not good. We have potholes, therefore accidents are there. Yes, coming from the roadside, as one of your films showed, coming from the wrong side and then falling in a pothole and then blaming the pothole also is not right. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 13व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाक सुरवात जाल्या. 14 ते 20 ऑक्टोबर मेरेन हो रस्तो सुरक्षा सप्तक चालू आसतलो. ह्या निमतान येरादारी संचालनालयाच्या विभागांनी राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांत रस्तो सुरक्षा, येरादारी तशेंच रस्त्यांचेर जावपी अपघाता विशीं जागृताय मोहीम घडोवन हाडटले. गोंयच्या कदंबा बशींच्या ड्रायव्हरां खातीर कर्नाटकांत जायरात प्रसिद्ध केला. हो नेमको प्रकार कितें तें जाणा जावन घेवपा खातीर कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की ही जायरात महामंडळान न्हय जाल्यार SV ट्रान्स कंपनीन दिल्या आसतली खंय. गोयच्या कदंबा महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बशीं खातीर कर्नाटकात जायरात प्रसिद्ध. ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. हो नेमको प्रकार कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक विचारले तेन्ना ताणें सांगलें की ही जायरात महामंडळान दिवंक ना. आमी फाटल्या दिसांनी ड्रायव्हरां खातीर जायरात दिल्ली पूण ताका कोणाचोच प्रतिसाद आयलो ना. कर्नाटकात प्रसिद्ध जाल्ली ही जायरात SV ट्रान्स कंपनीन दिली आसतली खंय, पळयात ताचें म्हणणें. जालां कितें, 1 म्हयन्या पयलीं एडवर्टायज दिल्ली पेपरार येयल्ली की EV बसीचे ड्रायव्हर जाय म्हणून, आनी आमी इवन ते आमी सगळ्या कडेन आमचे ग्रूप बी आहा तांकां सगळ्यांक धाडलेले की आमकां ड्रायव्हर जाय म्हणून. व्हडलोसो रिस्पॉन्स मेळोना.
तांकां 40 कितें तरी ड्रायव्हर शॉर्टेज आहा आनी गोंयांत त्यो ड्रायव्हर कोणूच येना जाल्यार बसी बंद उरता, रूट बंद उरता म्हण तेंच्यांनी ते कर्नाटका एडवर्टायज दिली आसतली. कदंबा महामंडळान एसवी ट्रान्स कंपनी कडल्यान इलेक्ट्रीक बशी कंत्राटाचेर चलोवपाक घेतल्यात. गाडयांचे वेवस्थापन धरून हेर बाकीच्योय गजाली कंपनीकूच पळोवच्यो पडटात. ताका लागून ड्रायव्हरांचे भरते खातीर तांणी कर्नाटकात जायरात दिली आसूये, पूण एकाद्रे गोंयकारान अर्ज केल्यार ताका पयले प्राधान्य दिवचे अशी अटूय गोंय सरकारान घाल्या. ज्यो ईव्ही बसी आसा आमच्यो ज्यो जवळ जवळ 85 जे ओलॅक्ट्रा कंपनीच्यो तेजे सरकाराचे तेंचे एक कॉन्ट्रॅक्ट आहा की तेंच्यो आमी त्यो बसी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतलेले कडेन आहा. तेंच्यो मेंटेनन्स, चार्जींग, ड्रायव्हर सगळे ते पळयता. आमी ते पर किलोमिटर ताका रेट दवरला त्या प्रमाणे ते आमी चलोवपाक घेतल्या. आनी तेजेर जो ड्रायव्हर तेजे जे ड्रायव्हर आहा तो तेंचो पेमेंट बी ते करता आनी ते तांकां घेता. आनी तेंचे कडेन आमी एक तेंचे काय सांगला की आमच्या गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय, भायले तुमी घेवपाक जायना. आतां जालां कशें ते बशीचे कंडक्टर आहा तो आमचो कदंबाचो एम्प्लॉईज आनी ते बाकीचे सगळे ते तेंचे अंडर चलता. म्हणजे जो ड्रायव्हर जो घेवपाचो आसता तो आमी तांकां कंडिशन आसा गोंयकारूच घेवपाक जाय. पूण आमचे जर गोंयचे जे ड्रायव्हर आसा जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स तांकांच आसतलो, आमी भायले कशेच घेवपाक ना. आनी चलपाक जाय म्हूण तेंच्यानी कदाचित ती भायर दिली आसता. तेका आनी आमकां कांय संबंद ना. ती कंपनी सेपरेट, ती तेंच्यांनी एडवर्टायज दिली तेजो संबंद आमकां कांय ना. पूण आमचे कंडिशन आहा तेंचे कडेन की गोंयकाराकूच घेवपाक जाय म्हणून हेजेर आमी ठाम आसा आनी गोंयकारांक फर्स्ट प्रिफरन्स. आतां समज गोंयकार आतां समज आसा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतसून हांव परतून विनंती करता की आमच्या गोंयकारांनी समज इंट्रस्ट आहा ईव्ही बस चलोवपाक आनी तांकां कितें तरी तांकां पगार बी 22,000 काय 24,000 कितें तरी आसा तर तुमी तितून जर तुमचे कडेन हॅवी बॅज आहा, बस चलोवपाचो एक्सपिरियन्स आहा ईव्ही जाल्यार अवश्य तुमी येवचे. तुमकां फर्स्ट प्रिफरन्स गोंयकारांक मेळटलो हें आश्वासन दिता. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर परत एक फावट विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायन ट्वीट करीत नोकऱ्यां खातीर गोंयकारांक संघर्ष करचो पडटा आसतना भायल्यांक नोकऱ्यां खातीर प्राधान्य दितात अशें म्हणीत ह्या प्रकाराचेर नाराजी उक्तायल्या. ही जायरात फाटीं घेवपाची मागणी तांणी केल्या जाल्यार नोकऱ्यांच्या बाबतीत गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाक सरकार अपेशी थारला अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार म्हणटा. सगळें आउटसोर्स जाला. म्हाका दिसता गोंयची जी जॉबां आसा ती कंप्लिटली आउटसोर्स जाल्ली आसा. आयुष हॉस्पिटल आसूं, मागीर तो GMRचो एअरपोर्ट आसूं किंवा आतां बाकीची प्रायव्हेट जॉब्स जी गोंय आसा ती सगळी आउटसोर्स जाल्ली आसा. शेजारी राज्यांक वता अशें आमकां तर दिसूं लागला. ते स्टाफ थंयचो पळयत जाल्यार आतां पळयत जाल्यार ड्रायव्हरूय हांकां मेळना गोंयांत काम दिवपा खातीर जाल्यार दीस इज समथींग दॅट नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन बाय द गव्हर्मेंट इमिजिएटली. आज आमी GSRTC ते गोवा ह्युमन रायट्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो स्कॅम आमी दाखोवन दिल्लो की कशे तरेन जॉब्स आपल्याक जाय ताका दिता. पूण थंय तरी जर ड्रायव्हर जाय आशिल्ले जाल्यार GSRTC मार्फतूय काम ते करूं येतालें. बट आय थिंक समथींग इज रॉंग, समथींग इज अमीस विथ दीस गव्हर्मेंट. दे कीप डुईंग दीस टायम एंड अगेन की जॉबां गोंयकारांची भायल्या लोकांक दिता. एटलिस्ट दीस बेसीक जॉब तरी गोंयकारांक दिवं अशी आमची आम आदमी पार्टी तर्फे मागणी आसा सरकारा कडेन. इमिजिएटली हाजेर अटेन्शन दिवपाक जाय. कारण म्हणजे सरकाराची अनास्था लोकां कडेन पळोवपाची, सरकाराची अनास्था लोकांच्या गरजें कडेन पळोवपाची. गोंयकारान आज वर्सभरान लाखांनी भुरगे नवे शिकून भायर सरिल्ले आसा पूण जॉब प्रोवायड करपाक सरकार खंय तरी कमी पडटा. सरकार कांयच प्रयत्न करना. आमी पळयला की टुरिजम सेक्टर वीच इज द बॅकबोन ऑफ दीस इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोईंग डावन द ड्रेन बिकॉज थंय खंय तरी सगळे भायलेच येवन हांगा बशिल्ले आसा. मायनींग आतां होप आसा की मायनिंगांतल्यान तरी कांय जॉब क्रिएशन जातले पूण इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूं किंवा स्टार्टअप पॉलिसी आसूं हांगा प्रत्येक गोश्टीचेर खंय तरी आमी फेल जाल्ले दिसता अशें म्हाका तरी दिसता. कारण हे फेलियर सरकारान जर इंडस्ट्री बऱ्यो हाडिल्ल्यो, जर IT पॉलिसी प्रॉपरली घेतिल्ली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जर जाग्यार आशिल्ली जाल्यार नव्यो इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक शकता. खंयच नव्यो इंडस्ट्री गोंयांत येता अशें दिसना. IPB हेज बिकम अ रियल इस्टेट मॉडल. IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे फक्त लँड कन्वर्शन करून हॉटेल किंवा व्हडल्या प्रोजेक्टांक जे रियल इस्टेट रिलेटेड आसा तांकांच उपयोगी पडटा. सो हातल्यान सरकाराचो फेलियर दिसून येता अशें म्हाका दिसता. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मडगांव नगरपालिका वाठारांत महात्मा गांधीजींचो पुतळो उभारचो म्हणून प्रतिमा कुतिनो सयत हेर लोकांनी मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन पत्र सादर केलें. दक्षिण गोंयांत गांधीजीचो पुतळो नाशिल्ल्यान पोन्ने गोंयांत वचचें पडटा देखून गांधीजींचो पुतळो उभारचो अशी मागणी ताणें केली. पुतळो उभारपा विशींचो मुद्दो आपूण नगरपालिकेच्या बसकेंत मांडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. चेअरपर्सन आसा ताजे कडेन हांव आयज
रस्त्यावर येऊन आयला हांव मेमोरेंडम ताका हँडओवर केला आनी सगळी जी हांवें म्हजी शिस्त सांबाळल्या सांगिल्लें तशें हांव 15-20 लोकांक घेवन गेला बट सिग्नेचर्स मोर दॅन 30 लोकांच्यो आसा हे जे लोक आसा ते दे फ्रॉम सावथ गोवा इट इज नॉट ओन्ली मारगांव फातोर्डा वो नावेली पीपल आर फ्रॉम डिफरंट रिप्रेझेंटेशन हांवें तांकां एकल्याक यो म्हणलें एक कॉन्स्टिट्युन्सींतले आनी आमी चेअरपर्सनाक सांगलां दॅट इन्स्टॉलेशन ऑफ द स्टॅच्यू ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन हे म्हणून जाय आनी आमी ताका पर्टिक्युलर खंयच्या जाग्यार सांगना आमी सांगला एनीवेर इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ मारगांव बिकॉज यू गो टू सी वी डोंट हॅव महात्मा गांधी स्टॅच्यू एनीवेर इन मारगांव वेल सी आय वॉज ऑल्सो द वायस चेअरपर्सन ऑफ दीस मारगांव म्युनिसिपालिटी 10 years back 5 years back my husband was there for 20 years but we never felt but today I feel it today we feel that it is the need of the hour that we need to install Bapuji's statue I mean Mahatma Gandhi statue in Margaon jurisdiction. फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधीचो एक ताणें स्टॅच्यू मडगांवांक घालचो अशें म्हणून ताणें एक रेप्रेजेंटेशन दिलां तातूंत तांचे सगळे जवळ 30-35 सालांची सायनी आसा ताणें रिक्वेस्ट केला की महात्मा गांधीचो स्टॅच्यू सावथ गोवा खंयच ना की नॉर्थ गोवाक आसा अशें म्हणटा पूण हांव तेजें घेवन दवरलां प्लेस बिफोर द कावन्सिला मुखार दवरता खंयचो प्लेस आतां न्ही आयडेंटिफाय कशें सडनली हांव कशें सो एनीवेर सिटी ऑफ पार्क स्पेसिफीक प्लेस अशी ताणें आयडेंटिफाय करूं ना कन्विनियंट खंय प्लेस. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत घराचेर चडिल्ल्या एका दुबावीत तरणाट्याक थळाव्यांनी पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो. आयतारा मध्यानराती हो प्रकार घडलो. दुबावीत तरणाटो चोरी करपाक आयिल्लो आनी ताच्या वांगडा आनीक साथीदार आसूं येता असो दुबाव आसा. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या गजानन मयेकर हांच्या घराचेर आयतारा मध्यान राती एक तरणाटो चडिल्लो. घरांत भाड्याक रावपी केसरे फॅमिलीन बोवाळ करतकीच तरणाट्यान पळपाचो यत्न केलो. त्या वेळार लोकांनी ताका धरलो. घरावयल्यान उडी मारतना तो जखमी जाल्लो. पुलीस ह्या दुबावी तरणाट्याची चवकशी करतात. हांव सद्या बिराडाक रावता ह्या घरान राती 12 सुमारशे ह्या घराच्या वयर कोण चल्लेल्याचो आवाज येयलो म्हणून हांवें वचून म्हाज्या नंदेक सांगलें की आवाज येता आनी म्हाजो घोव नासलेलो नायटींग कामाक गेल्लो आनी तेन्नाच घराचेर वयर कोण चल्लेल्या भशेन आवाज येता म्हणून सगळ्यांक सांगलें बट तांकां त्या टायमाक येवंक ना म्हणून वचून हांव परतून वचून न्हिदलें. खूब परत पावस बिवस जालो खूब पावस जोराचो पडोंक लागलो आनी तेच्या उपरांत मागीर परतून आवाज येवपाक लागलो म्हणून म्हाजी ननंद भायर येयली आनी म्हणूंक लागली हय म्हाकाय आवाज येता म्हणून आमी 3 जाणां भायर येयली आनी पळयता जाल्यार कोण तरी चलता दाबा दाबा करून. तेच्या उपरांत म्हाज्या नंदेन आलर्ट केली की कोण चलता रे कोण रे तेन्ना तो धांवून सकयल पडलो आनी सकयल थंय पडना फुडें आमी लॉक ओपन करून भायर येयली ताका धरपाक जाल्यार तो धांवलो. धांवना फुडें आमच्या शेजाऱ्यान ताका गड्डल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. एके वटेन सरकार शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण जायत म्हणून सांगता आनी दुसरे वटेन तांच्यो जमिनी ताब्यांत घेता हे बरोबर न्हय. कोंकण रेल्वे प्राधिकरणान दक्षिण गोंयच्या कांय शेतकऱ्यांच्यो जमिनी ताब्यांत घेतल्यात पूण शेतकऱ्यांचो मात ह्या प्रकाराक विरोध आसा. खंयच्याच परिस्थितीत तांकां तांच्यो जमिनी परत्यो जाय ह्या खातीर तांणी दक्षिण गोंयचो खासदार विरयातो फर्नांडीसाक शेतकऱ्यांनी निवेदन दिलें. एका वटेन सरकार म्हणटा शेतां रोयात आनी दुसरे वटेन सरकार शेतकऱ्यांच्यो जमनी ताब्यांत घेता. ह्या प्रकारावयल्यान कांय राजकीय फुडाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या जमनींचेर वायट नदर आशिल्ल्याचें दिसून येता अशें विरयाटो सांगता. सोमारा कांय शेतकऱ्यांनी खासदार विरयाटो फर्नांडीसाची भेट घेतली. सरकारान ताब्यांत घेतिल्ल्यो जमनी परत्यो मेळोवन दिवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें विरयाटोचें म्हणणें. हे विशीं केंद्रीय मंत्र्या कडेन उलोवन विशय जाता तितल्या बेगीन सुटावो करतलो खंय. एक सायडीन गव्हर्नमेंट शेत रोयाक म्हूण एग्रीकल्चर कितलो प्रमोट करता कितल्या करोडाचे पयशे पडटा. आमचो सीएम हांव स्वता तेगे मिटिंगी आसता केन्ना आसता स्वर्णपूर्ण गोंय म्हणटा. स्वर्णपूर्ण गोंय म्हणजे तेजो मिनींग तो जाणा सेल्फ सफिशियन्सी. आमी हिंगा करतात रोयतात आनी खातात आमकां ना गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कांय ना. वर्साक काम करता भाजी रोयता आनी आमी आमचे सगळे लोक आमचे पोट भरता. आमी वी क्रिएट आवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू आवर सेल्फ. आमी एग्रीकल्चर करता आमी एग्रीकल्चर प्रमोट करता. हांव कितें म्हणटा तुमकां कसलो डेव्हलपमेंट करपाक जाय कसली शेतां पिडां करना कित्याक फ्युचराक न्हू हांव तुका सांगता आनी थोड्या दिसांनी जेवण आसचें मेळपाचें ना. जेवण इज द फर्स्ट प्रायोरिटी आनी फॉर दॅट वी नीड लँड आनी हे लँड आतां इतलें हें जायत वयता एग्रीकल्चर करता आनी कितें कितें करता तेजी बायोडायवर्सिटी काबार जायत वयता.
फ्युचराक न्हू एग्रीकल्चर देखून आमकां तो मेळटलो खबर ना कित्याक असली लँड ती सांबाळून दवरना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आमकां जेवण मेळपाचें भरपूर आसा कित्याक आमचें ह्युमन पॉप्युलेशन हे वाडत आसता आनी हे ह्युमन पॉप्युलेशना द फर्स्ट प्रायोरिटी रिसोर्स इज द फूड आनी ताका लागून शेतां रोवपाची भरपूर गरज आसा. आमचे कडेन आमी पळयल्यात की झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर आतां गोंयभर आसा. आमी चौकशी करताले. ऑल ऑफ देम आर व्हेरी गुड. दे आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट. एक तरी खंय आमी एडमीट करपाक जाय झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स जे आसा. इवन आमचो आतां डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर नवो जाला तो. इवन ही what feedback they are getting is I don't know him personally, never met him, but he is also going out of his way to encourage agriculture, to encourage horticulture. So असले आमकां तर लोक आसतात न्ही गव्हर्मेंट सर्विसान जाल्यार खूब लोकांक फायदो जातलो. So we will also give them that particular push to help the farmers. So you will be taking this matter to Union Minister, Yes. Agriculture Minister. I will be taking at a personal level because we have found that at times they respond. जायना जाल्यार I will raise it in the parliament. आता winter session of parliament येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.